आयच्या टिकटॉक कार्यावळीत सगळ्यांक येवकार. इलेक्शन इल्लें करून विधानसभेचें इलेक्शन इल्लें करून लागीं येत आसा आनी पण गोंयच्यो आमी पॉलिटिकल पार्ट्यो पळयल्यो त्यो BJP धरून वा ऑपोजिशनांतल्यो पार्ट्यो तेंचे पार्टी भितरूच खूब कॉम्प्लिकेशनां चालू आहा. तितूंतली एक आरजी पार्टी आनी आरजीचे आतां रिसंट डेव्हलपमेंट की आरजी पार्टीन आपलेच मेन 10 मेंबरांक टर्मिनेट केल्या पार्टी मेंबरशिपी वयल्यान आनी तेजे फुडें कितें जावपाक शकता तेजेर चर्चा करपाक आमी आहा. RGPचे जे एकमेव आमदार सांतंद्रेचे आमदार विरेश बोरकार ते वेलकम तुमकां शोचेर. फाटलो एपिसोड सगळ्यांक खबर आहा कितें जालें तें मे 12 मनोजाचे पोस्ट ते आतां पर्यंत कितें जालां तें सगळ्यांक खबर आहा, सगळ्यांनी पळयलां, सगळे मिडियानू आहा, सोशल मिडियाचेरूय आहा. रिसंट डेव्हलपमेंट हे 10 जाणांक पार्टींतल्यान काडले आनी त्यो बी एंटी पार्टी एक्टिविटी करता म्हणून. एक परत परत ते कोट करता मडगांवची मिटींग. कितें ही स्टोरी? पळय कितें आसा आतां सद्याक तरी ज्या तरेन 10 जाणांक काडले म्हाकाय शॉकिंग गजाल आसली कारण सडनली सोशल मिडियाचेर आवट जालें जावं मिडियाचेर आवट जालें की 10 जे फावंडर मेंबर्स आसतले जावं CEC मेंबर आसतले जावं बाकीचे मेंबर आमचे जे आसा जे एक्टिवली पार्टिसिपेट करताले ते मेंबरांक सडनली काडून उडयले आनी म्हाकाय खबर नासलें की एक्चुअल कितें आसा तो कित्याक जो ऑपॉर्च्युनिटी खरें म्हटल्यार मेळपाक जाय ती ऑपॉर्च्युनिटी कांयच विचारूं ना. म्हाकाय कांयच खबर ना कित्याक म्हाकाय खूब जाण विचारपाक लागले. एक तुमचो मनीस CEO आसलो. हय तेच म्हाकाय खूब जाण विचारपाक लागले की कशें कितें जालें आनी हें म्हाकाय खबर ना कित्याक हेच्या पयलू पासून तुमकां खबर आसतलें 30 तारखेची जेन्ना मिटींग जाल्ली CECची त्या मिटिंगेक वचून आमी जे जे पॉयंट्स आमी रेज केल्ले आनी क्लेरिफिकेशन मागलेलें तें क्लेरिफिकेशन आमी दिलें आनी आमी टेबलूय केल्ले पॉयंटेड क्वेश्चन्स जे आसले ते टेबल केल्ले थोडे डॉक्युमेंट्स जावं थोडे डिटेल्स आमी मागलेले तितून प्रामुख्यान ज्यो मिनिट्स ऑफ मिटींग ज्यो आसल्यो तेजेर आमी हें केल्ले कोर एक्झिक्युटीव कमिटीची मिनिट्स ऑफ मिटींग आसूं जावं आमचे जे जो कोर एक्झिक्युटीव कमिटीचो एक रिपोर्ट आसलो तोय मागलेले आनी अशे बाकीचे खुबशे प्रश्न जे आसा ते आमी CEC कडेन घातलेले सो तेजो रिप्लाय अजून पर्यंत आमकां मेळूंक ना सो हांव वाट पळयतालो आफ्टर दॅट रिमांयडरूय हांवें घातलेले आनी 2 वेळा जे रिमांयडर घालून पासून तेजो रिप्लाय येवंक ना सो अजून पर्यंत हांव तेजी वाट पळयतां आनी हें जे घडलां म्हटल्यार आमचे जे 10 मेंबर जे आसा आनी बरे काम करपी मेंबर आयज सडनली 5 कॅन्डिडेट आसले तुमच्या फाटल्या इलेक्शनाक. 5 कॅन्डिडेट आसले आमचे सो तांकां सडनली काडले सो म्हाकाय एक्झॅक्ट खबर ना की ह्या CECची मिटिंगूय आपोवंक ना तांकां काडच्या पयलू की CECन डिसिजन घेतलें जावं डिसिप्लिनरी एक्शन म्हणून ती मिटींग आपोवंक ना सो इट वॉज व्हेरी सडन फॉर मी. ऑडियो एक लीक जाला तितूंतलो आनी ते परत परत ती मिटींग कोट करता. ती मडगांवची मिटींग तुमी सावथ डिस्ट्रिक्ट म्हणून ऑफिशियली घेतलेली वा कशें कितें? आतां मिटींग जाल्या हे कन्फर्म जाता कारण थोड्या मेंबरांनी जेंच्यांनी काडला तेंच्यांनी कन्फर्म केला. ती कितें ऑफिशियली पार्टीची मिटींग म्हणून घेतलेली वा कितें जाल्लें तितून? पळय सडन थिंग्स तुमकां खबर आसतलें की इन बिटवीन खुबसो बोवाळ जाल्लो की पार्टीचे बद्दल आनी पार्टीचे क्वेश्चनिंगूय जाताले की पार्टी चालू उरतली काय फुडें वयतली वॉटेवर सो अशे खुबशे क्वेश्चन जातले आनी लोकांचे मदीं मिन्स हें जाल्लें आमच्या मेंबर्सांच्या मदीं कित्याक तांकां क्वेश्चनिंग जातालें सो ताका लागून म्हाका पासून जेन्ना म्हाका आपयलो हांव गेलो मडगांवचे मिटिंगेक आनी तेन्ना पासून बींग अ सावथ गोवा कॉर्डिनेटर म्हटल्यार म्हाका जेन्ना लोकसभा इलेक्शन आसलें त्या टायमारच्यान सावथ गोवा कॉर्डिनेट करपाक दिल्लें आनी खुबशे मेंबर्स म्हाजे कडेन कनेक्टेड आसले सो मेंबरांनी म्हाका जेन्ना सांगलें की अशें अशें आसा सो आउट ऑफ कन्सर्न तुमी आउट ऑफ कन्सर्न कितें जालां कित्याक अशें चल्लां आनी खुबशे सोशल मिडियाचेर तुमकां पयला आसतलें खुबसो आवाज जातालो आउट ऑफ कन्सर्न जेन्ना म्हाका थंय आपयलो तेन्ना वॉटेवर क्लेरिफिकेशन कितें हांवें दिवपाचें आसलें ती तांकांय हांवें दिली त्या टायमार कित्याक खूब जाणांक प्रश्न आसले आनी ते प्रश्न हांवें थंय क्लियरिफाय केले सो तें जाल्या पासून जो सगळी आसली टीम आमची ती आमचे मेंबर्सूच आसले सगळे आमचे आरजीचेच मेंबर्स आसले आनी सगळ्यांचो म्हटल्यार एज पर द डेमोक्रेसी मिन्स एज पर आमचें कितें कॉन्स्टिट्यूशन आसा ते प्रमाणे आपणाचो विचार कोण कोण मांडपाक लागले. थंय आनी एक जी गजाल मागीर मेंबरांनी कन्फर्म केलें पार्टी बंद करपाचें डिस्कशन CECन जाल्लें म्हणून ते थंय उलोवन जालें आसलें अशें खरें डिस्कशन जाल्लें की एक ती अफवा फुडें वयताली? पळय अशे खुबसो आवाज आमकांय आयकूंक येयले खूब जाण उलोवन दाखयताले आनी मेंबर म्हटल्यार CECन पासून जाल्यार CECच्या भायर वचून आवाज जातालो म्हाका पासून खूब जाणांनी क्वेश्चन केल्ले कित्याक म्हाका क्वेश्चन करतकूच हांवूय तांकां क्लियर आन्सर दिवपाक शकूंक ना कारण एकूच आसलो की
खंयच्या लेवलाचेर कोणान हें केलां तें कळूंक ना आनी त्या दिसा तेकाच लागून जेन्ना सीईसी मिटिंगेक हांव गेलो 30 तारखेच्या त्या मिटिंगेक हें विचारलें तुमी हय तेंकां? तें सगळें तांकां वॉट एवर कितें आसा ते प्रश्न आमी मांडले आनी ते प्रश्न म्हटल्यार लिखीत हांवें म्हजें लॅटरूय दिल्लें आसा आनी त्या लिखीत लॅटरान पासून तांकां खुबशे हांवें क्लेरिफिकेशन मागलेलें आसा. ते कांय दिना ना तुमकां अजून पर्यंत म्हाका कांय डॉक्युमेंटेशन प्रोड्यूस केल्लें ना सो हांव अजून पर्यंत पळयता वाट पळयता कितें आनी डॉक्युमेंटेशन वाद सुरू जालो तेन्ना चड आरोप सांतांद्रेच्या ब्लॉकाचेर आसले. तुमी सांतांद्रेचे आमदार ब्लॉक सगळो तुमकां लागता. तुमच्या ब्लॉकाचेरूच चड हें जालें इतलें सुद्दां जालें की ते अध्यक्षाक मानिना, अध्यक्षाक रिस्पेक्ट दिना, स्टेटमेंट करता तेज्या अगेन्स्ट ह्यो गजाली ह्यो चलताल्यो अश्यो. पळय कशें आसा आतां पार्टीच्या भितर वयर सकयल खूब कितें कितें आसूंक शकता आनी हे सगळे पक्षा भितर तुमकां खबर आसतलें पूण आमी पळयलां की सांतांद्रे आसूं जावं गोंयभरांतले कितलेशे आमचे रेव्होल्युशनरी जे आसा तेंच्यांनी गोंया खातीर भायर सरले, गांवा खातीर भायर सरले, आपलें काम जें आसा तें स्थगीत रितीन केलें. तितून कोण कितें उलयता कितें ना हितून डिफरंट तरेचे हें आसता पूण कशें घेवप हें दुसरे हितून आसता आनी जेन्ना आमी एक टायमार हें काम करता आयज आमकां पार्टी ग्रो करपाक जाय आनी पार्टी ग्रो करून फुडें व्हरपाक जाय. आमी सगळ्या गोंयकारांक एकठांय हाडपाक हो पक्ष घडयल्लो आसा आनी हो पक्ष फुडें वचपाक जाय म्हणून आमच्या सगळ्यांचो हातभार लागपाची गरज आसा. आतां कोण आतां आमचे सांतांद्रेचे हेजेर उलया आमी सांतांद्रे आतां पयलां आसतलें की सांतांद्रेचे ब्लॉक आसूं कंटिन्युअसली आमचे जे मेंबर आसा ते कंटिन्युअसली काम करता आनी काम करून तुमी पयला 2 आमची झेडपी इलेक्शन रिसंट जेन्ना जाली तेन्ना आमी 2 झेडपी इलेक्ट करून हाडली. आमकां एक सायडीन सांताक्रूज आनी दुसरे सायडीन कारांबोली विलेजूय लागताली. थंयच्याय जितले आमचे सपोर्टर्स आसा तेंच्यांनी आमकां सपोर्ट केलो आनी बऱ्यापैकी आमी दोनूय सिटां जिखून हाडली. इट वॉज व्हेरी डिफिकल्ट एट दॅट टायम बिकॉज आमकां लास्ट मुमेंटाक तुमकां खबर आसतलें जो एलायन्स त्या टायमार जावंक ना काँग्रेसीचो आनी काँग्रेसी वांगडा आमी जाता म्हटल्यार जालें ना. लास्ट मुमेंटाक जाता म्हटल्यार जावंक ना सो सगळो प्रेशर येयल्लो त्या टायमार आनी विथीन शॉर्ट पिरियड ऑफ टायम आमकां ती कॅम्पेन रन करची पडली आनी ते जावन आमी तें केलें आनी हितून खरें म्हटल्यार आमचे जे मेंबर्स हांव सदांच म्हणटा की सांतांद्रेचेच न्हू गोंयभरांतले जे आमचे मेंबर्स व्हेरी डेडिकेटेड आनी तुमकां खबर आसतलें ते आपलो टायम आपले बॉल्सांचे पयशे मोडून भायर सरता आनी तांकां लागून खरें म्हटल्यार आमची पार्टी ही बिल्ड जाल्ली आसा आनी पार्टी फुडें चलपाक जाय सगळ्यांक आमकां एकजूट घेवन फुडें वचपाक जाय. सांतांचे ब्लॉकाचे कांय मनशांचे कितें मिस्टेक जाले अशें म्हणटा वा तूं कंट्रोल करपाक शकलो ना तेका. पळय कशें आसा प्रत्येक जाणांचो आपआपणाचे विचार आसता. हांव कोणाचे विचार वयर सकयल करूं शकता एकटो आपआपणाचे विचार सांगतलो म्हाजोय डिफरंट विचार आसतलो तुमचो एक डिफरंट विचार आसतलो सो ते विचार धारणा एक मातशी वयर सकयल जावंक शकता पूण एक सगळ्यांचो मोटीव आनी एम जो आसा तो आयडियोलॉजी जी आसा रेव्होल्युशनरी गोल्स आमच्या पक्षाची आयडियोलॉजी आसा ही आयडियोलॉजी फुडें घेवन वचपाची आनी आयडियोलॉजीक लागून काम करपाचें आसा. पयर खोलकारान परत एकदा स्टेटमेंट केलो की डिसिप्लिनरी एक्शन जशी ह्या मेंबरांचेर जाल्या तशी तुमचेरूय डिसिप्लिनरी प्रोसिडींग्स चालू आहा म्हणून आनी ताका तुमी रिप्लाय दिना म्हणून एंटी पार्टी एक्टिविटीचे नोटिसीस तुमकां गेल्ल्यो. पळय हांवें म्हाजी सगळी रिप्लाय दिल्ली आसा जेन्ना सीईसी मिटिंगेक म्हाका आपयल्लो तेन्ना पॉयंट टू पॉयंट रिप्लाय दिना तुमी जे आरोप हय केले. हांवें म्हाजे कितें रिप्लायज आसा ते हांवें दिल्ली आसा सीईसी मिटिंगेक वर्बल्ली बसून ज्या टायमार मिटींग आसली तेन्नाय म्हाज्यो सगल्यो रिप्लाय वर्बल्ली हांवें दिल्ल्यो आसा एज वेल एज हांवें रिटनूय म्हाजें कितें आसा तें सगळें तांकां दिल्लें आसा आनी एज पर दॅट हांवें तांकां फुडेंय सांगलां कित्याक ताका डिफरंट प्रोसिजर आसता ते प्रोसिजर सगळें हांवें सांगलां एज पर आमचें पार्टी कॉन्स्टिट्युशन जें आसा त्या कॉन्स्टिट्युशना प्रमाणे कितें पॉयंट्स आसा हे सगळें मांडलेलें आसा आनी फुडें कितें आसा म्हाकाय क्लेरिफिकेशन हांवें मागलेली ती आजून पर्यंत तरी म्हाका मेळोंक ना. आनी तुमी तुमचे दिला म्हणटा रिप्लाय कितें. हय म्हाजी रिप्लाय कितें दिवपाची आसा ती हांवें सगळी रिप्लाय दिल्या आनी ऑफीस बेरर्स हेज टू अब्लाय बाय इट एंड गिव अस द रिप्लाय. ओके. आनी आतां सद्या पार्टीक प्रेसिडेंट ना आनी पयर खोलकरानूय बी उलयतना म्हटलें की तो पॉयंट आमच्या सीईसी मिटिंगेक डिस्कशनाक येयल्लो पण तुमी कॉपरेट करपाच्या मुडान नासले खुबशा पॉयंटांचेर सो तें डिसिजनूय जावंक पावना. ना कशें आसा आतां हें करपाचें काम ऑफीस बेररांचें आसता आनी ऑफीस बेरर्स हॅज टू टेक अ इनिशिएटीव आनी जें कॉन्स्टिट्युशनान आमचें बरयल्लें आसा लायक टू कंडक्ट इलेक्शन तें इलेक्शन कंडक्ट करपाचें वॉट एवर तेंकां ऑफीस बेरर्स हॅज टू टेक अ डिसिजन ऑन दॅट. तुमचो काय व्हडलोसो रोल ना. हांव पळय कशें आसा हांव सद्याक सीईसी मेंबर आसा अपार्ट फ्रॉम दॅट बाकीचे जे आसा वायस प्रेजिडेंट आसतले जावं आमचे जनरल सेक्रेटरी आसतले ट्रेजरर आसा
बाकीचे एक्झिक्युटीव मेंबर्स आसा अशे डिफरंट आसता. आय एम अ सिंगल CEC मेंबर म्हणपाक शकता तुमी. सो Okay. अशें न्हू की बाबा हांवूच डिसिजन घेतलो. हांगा ऑफिस बेरर्स आसा तेंच्यांनी ते ऑफिस करपाक बेरर जाय. इलेक्शन कंडक्ट करून प्रेसिडेंट पोस्टाचेर एक म्हणजे एजेंडा सेट करून कॉल आउट करू कॉल आउट शकता. करूंक जाय कित्याक टोटल CEC हॅज टू कॉल आउट वॉट एवर द इलेक्शन पोस्ट जो आतां प्रेसिडेंट पोस्ट ना तो कॉल आउट करपाक जाय. जो खंयचे वटेन वयता अशें दिसता सध्या तुमची एक मिटींग आमी वादग्रस्त मिटींग पयली जे डिस्कशन एक व्हिडिओ व्हायरल जालो भितर तुमचे जे पद्दतीचे आर्ग्युमेंट चालू जाले खंय अशें दिसना कोण तरी कितें सॉर्ट आउट करपाक येयला असो अशें सिच्युएशन कितें आहा म्हणजे पार्टी तुमी कशी बिल्ड केल्या तुमकां खबर आहा फ्रॉम स्क्रॅच नवी पार्टी 19 तुमी एक ऑर्गनायझेशन म्हणून काम स्टार्ट केलें आनी ती एक पॉलिटिकल पार्टीन ह्या लेवलाचेर हाडून दवरली जंय तुमकां 10% वोट मेळ्ळो 10% टोटल पोल्ड वोटांतलो मेळ्ळो. आतां हे जे सिच्युएशन येयलां पूण ते कशें सॉर्ट आउट करपाचें चिंतता पळय कशें आसा आमचे जे पॉयंट आसा ते आमी सगळे मांडल्या. आतां एक लिस्ट वायज सगळे कोण भावगोवपाचें दिसता ना, तशें भावगोवपाचें ना. कोण तरी नमतलो आनी पळय कशें आसा भावगोवपाचें तसलें हें म्हणना आमी कित्याक कितें आसता तें जी एज पर द कॉन्स्टिट्युशन ऑफ पार्टी आसा पळय जो इंटरनल डेमोक्रेसी आसा एज पर दॅट वचपाक जाय. आनी हांवें म्हाजे जे पॉयंट्स आसा ते रेज केल्ले आसा. हांवें म्हाजें जे लेटर आसा तेंय दिल्लें आसा आनी त्या लेटरान हांवें क्लियर कट सगळे म्हाजे पॉयंट्स मांडलेले आसा आनी हांवें थोड्यो डिटेल्सूय मागलेले आसा कित्याक बींग अ इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हाकाय थोड्यो डिटेल्स सुद्दां पार्टीच्यो आसा त्योय हांवें मागल्या तेंचे कडेन कित्याक अशें पिक्चर क्रिएट करपाचें ना. आमी कितें आसा तें डेमोक्रेटीक वेन हें फुडें वचपाक जाय. आमची पार्टी डेमोक्रेसीन बिलीव करता ती डेमोक्रेसी फुडें व्हरपाक जाय. पण ह्या सिच्युएशनाचेर जेन्ना इलेक्शन हें जानेवारी फेब्रुवारी जातलें जावपाकूच जाय जानेवारी फेब्रुवारी कारण मागीर सेन्सस स्टार्ट जाता आनी अशा वेळार आयज पार्टीचें काम स्टार्ट जाय जाल्यार कॉन्स्टिट्युएन्सी लेवलाचेर कॅन्डिडेट सारके ग्रूप करून इलेक्शनाची प्रॉपर तयारी अशे सिच्युएशनाचेर पार्टी हे असल्या प्रकारच्या स्ट्रगलान भितर आडकल्या. सो तुमकां कितें दिसता आनी फ्युचर कितें आहा हितून? ना कशें आसा आतां काम हें डेफिनेटली करपाक जाय. सगळ्यांनी मेळोन काम करचें पडटलें कित्याक इलेक्शन लागीं पावल्लें आसा आनी इलेक्शनाक डिफरंट कमिटीज आसा ज्यो कमिटीज आसा ते कमिटीन ते आपणाचेर हें चालू करपाक जाय. आनी तुमी आतां पळयता ब्लॉकाच्योय कमिटी आमच्यो रिजॉल्व जाल्ल्यो आसा त्योय इम्प्लिमेंट करून फुडें कशें काम करपाचें आसा तें काम चालू करूंक जाय. समज आमी तें काम चालू करिना जाल्यार डिले जातलो. सो डिले करूंक जायना. जाता तितले बेगीन हें फुडें जावपाक जाय. तुमी पार्टीचेर सोडटा पार्टी ऑर ऑफिस बेरर कोण आहा ते ना पळय ही रिस्पॉन्सिबिलिटी सगळ्यांनी घेवपाची आसता आनी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतली नाल्यार ते तो आमदार म्हणून लीड करूं शकना ही गजाल. ना पळय कशें आसा जेन्ना CEC कोर एक्झिक्युटीव कमिटी विच इज आसा आनी तेंचे थ्रू डिसिजन घेता नॉर्थ गोवा सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स आसा ते प्रेसिडेंटांनी आपणाचेर तो बोज घेवन काम चालू करूंक जाय. थंय तेंची कमिटी आसा नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्टाची सावथ गोवा डिस्ट्रिक्टाची कमिटीज आसा तेंच्या अंडर बाकीच्यो कमिटीज आसा. सो ह्यो सगळ्यो कमिटीज जेन्ना इन्क्लायन रावतल्यो आनी ते काम करतले तेन्ना डेफिनेटली आमी बरे परफॉर्मन्स दिवपाक शकतले आनी बरी सिटांय हाडपाक शकतले. पूण हे फूल तुमच्या आतां RG पार्टी भितर न्हू एक पोजिशन होल्ड करता ते तुमी होल्ड करता आमदार म्हणून तुमी ओन्ली इलेक्टेड रिप्रेझेंट आमदार जाल्या पार्टींतल्यान बाकी कोण आमदार जावंक पावले ना. सो तुमकां दिसना तुमी एक स्टेप फुडें घेवंक जाय आनी तुमी लीड करून हे सॉर्ट आउट करपाक प्रयत्न करपाक तुमी सगळे जर ऑफिस बेरर आनी ते करतले म्हणून सोडले जाल्यार इशू केन्ना सॉर्ट आउट जावपाचो ना. हो जो प्रश्न आसा हो त्या दिसा जेन्ना CEC मिटींग केल्ले तेन्ना हांवें होय प्रश्न काडलेलो की कशें आमी मेंबरशीप ड्रायव फुडें व्हरतले. मेंबरशीप ड्रायव खूब गरजेचें आसा कित्याक आमकां मेंबरूय आनी वाडोवपाक जाय. आमकां कशें लोकांचे कॉन्स्टिट्युएन्सी त्या वायज मिटिंगेक कोण कितें आयकोपाचे तयारीन ना नासता. ते हे प्रश्न हांवें काडलेले कित्याक एक गरजेचें तुमी जें सांगलां तें सारकें म्हाकाय पडटा तें की फुडें जेन्ना वयतले तेन्ना आमकां कशें आमची टीम बिल्ड करून सारकें स्ट्रॉंगली फुडें वयतले हें दाखोवपाक जाय. आनी दोनूय डिस्ट्रिक्टान म्हणल्यार 3 आतां तिसरो डिस्ट्रिक्ट जाता सो तिनूय डिस्ट्रिक्टाचे कशे तरेचे आमचे फुडलो स्टेप्स आसतले हे लोकांकूय आमकां लोकां फुड्यान वयतले नाल्यार आमची जी आयडियोलॉजी आसा इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट की आमची आयडियोलॉजी कशी आमी फॉलो करून वयतले हें खूब गरजेचें. आनी आतां बाकीचे पक्षूय त्या हेजेर लागलेले आसा सो आमच्याय पक्षान तें काम फुडें व्हरपाक जाय. ओके हो फूल एपिसोड जालो ना तुमकां डायरेक्ट विचारता फूल एपिसोड जाला हो तुमचे खूब दीस पयलीं चालू आसले आमकां ते 12 मे उपरांत कळपाक लागले सगळें जाले उपरांत तुमी विरेश तुमी कोणाक ब्लेम तुमकां दिसता हू इज एट फॉल्ट? पळय आतां हांव कोणाक ब्लेम करतलो अशें ना. हांवें सदांच तुमकां परत एकदां सांगता की सदांच पार्टीचें जें कॉन्स्टिट्युशन आसा त्या प्रमाणे आमी चलपाक जाय.
आतां कोणीय वयर सकयल जाल्लो आसा नाल्यार तेजेर आमी रिप्लाय हांवेंय म्हाज्या सायडीच्यान वॉटेवर म्हाका कितें कितें पॉयंट आवट केले ते रिप्लाय हांवें दिले बट एज पर द पार्टी कॉन्स्टिट्युशन जे तरेन आमचे पार्टी कॉन्स्टिट्युशन खूब बरयलां आमचे डिफरंट कमिटीज आसा डिफरंट डायरेक्शन्स आसा डायरेक्टिव्स आसा सो हे डायरेक्टिव्स घेवनूच आमी ते वचपाक जाय सो ना की दुसरे सायडीच्यान वचप सो अशे प्रश्नूय चिन्ह येयले की थोडे म्हाका पासून नोटिसीस धाडल्या तितून ते एज पर द डायरेक्टिव्स असले काय ना तेय बाकीच्यांनी चिंतपाक जाय तुम्ही एकमेव आमदारान तुमकां नोटीस सो ना आतां कितें आसा पार्टीचे हितून ते आसा बट ते कशे रितीन घातले कितें केल्या एंटी पार्टी एक्टिविटी तेच तुमकां सांगता की पार्टीच्या हितून कितें आसा आनी कितें ना ते क्लियरली मेन्शन केल्लें आसा सो एज पर दॅट आमी ते फुडें व्हरपाक जाय आउट ऑफ द बॉक्स समज आमी कितें करता नाल्यार ते दॅट शुडंट बी देर सो हांवेंय त्या दिसा सीसी मिटिंगेक हांवें क्लियर कट तांकां क्लियर केल्लें आसा आनी म्हाजे प्रश्न म्हाजे मुद्दे जे आसले ते सगळे तांकां सांगलेले तुमची जर पार्टीची सिच्युएशन हीच उरली जे कांय सोल्युशन मेळटा अशें दिसना प्रेजिडेंट एक पार्टीक जाय आसता तो जाता असो दिसना येता ते इलेक्शनाक लोकांनी तुमच्या पार्टीचेर विश्वास कित्याक धरप बाबा हे भितर तेंचेच सारकें ना आमी आनी तुमच्या फाटल्यान कितें उबे रावतले काय ते म्हणटात ना कितें आसा आतां मदीं हे इश्यू जाल्लो आसा पण तो परत कसो जाग्यार हाडटले आनी कशें बिल्डअप करतले ही खूब इम्पॉर्टंट आसा कित्याक आतां आनी आमकां टायम उरलेलो ना आतां आमी इश्यूज घेयत आसा तुमकां पयला आसतलें आमी स्थगीत आमचे इश्यूज घेयत आसा आनी ते इश्यूज कशे फुडें व्हरतले जावं कॉन्स्टिट्युन्सी लेवलाचेर कशें काम करतले हेचेर काम खूब गरजेचें आसा आनी तेजे हितून आमचे कडेन कितें जाता म्हटल्यार बिंग इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हाजी रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा एसेंब्ली आतां एसेंब्ली येवपाची शक्यता आसा केन्नाय येवंक शकता एसेंब्ली सो एसेंब्लीनूय म्हाका प्रिपरेशन करचें पडटा बाकीच्यो कमिटीज आसा आतां पयर आमची PAC कमिटी PUC कमिटीची मिटींग जाल्ल्यो त्यो आमकां रिपोर्ट प्रोड्यूस करपाक जाय सो त्या रिपोर्टाचेर आमची हे स्टडी आनी फुडें कशें टेबल करपाक तेजेर आसा एश्युरन्स कमिटीची हें आसा कित्याक आतां आनीक टायम उरलेलो ना हें सगळें आमकां दाखोवचें पडटलें फाल्यां आनी थंय परफॉर्म करचें पडटलें सो म्हाजेर एडेड लोड आसतलो परत कॉन्स्टिट्युन्सीचोय म्हाजेर लोड आसा की कॉन्स्टिट्युन्सीची थोडी पेंडींग कामां जी उरलेलीं आसा ती आमकां चालीक लावपाक जाय कशे भशेन ती कंप्लीट करपाक जाय कित्याक हें जें आमी लोकांक सांगलेलें तें कंप्लीट केल्यार लोक फाल्यां आमच्या वांगडा रावतले तुम्ही म्हटलें तुमी इश्यू घेता म्हणून पयर तुमी 18 जुनाक एक जन आंदोलन केलें बरो क्रावड तुमी हाडलो पण थंय तुमची पार्टी खंय आमकां दिसली ना वा पार्टीचे अशें ब्रँडींग थंय दिसलें ना सो तुमी बी मातशी वेगळी वाट धरल्या आतां ना पळय कशें आसा आमी जो 80वो रेवल्युशन डे हो मनयलो आतां 80वो रेवल्युशन डे ताका व्हॅल्यू आसा कित्याक रेवल्युशनरी गोवन्स आमी सदांच म्हणटा की आमी क्रांतिकारी आनी क्रांतिकारी म्हटल्यार कितें क्रांतीची ज्योत पेटलेली त्या टायमार म्हटल्यार 1946 18 जून 1946 त्या टायमाच्यान आयच्या दिसा पर्यंत आयज तुमी पळयता आसतले गांवांनी आयज लोकांचे भितर आक्रोश निर्माण जाल्लो आसा लोक आयज रेवल्युशनरी जाल्ले आसा ते भायर सरता आनी जो सरकार व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट हाडपाक सोदता आनी गोंय आमचें काबार करपाक सोदता गांव काबार करपाक सोदता त्याच्या विरोधान ओपनली उलयता सो हे 18 जुनाची जी आमची मशाल यात्रा आसली रॅली आसली ती आमी हेकाच लागून काडलेली की लोकांक एकटे हाडपाक आनी दुसरे गांवांतले जे लोक आसा जे आयज इश्यूज घेवन वयता आतां आमी पळया कारापूर सारक्या गांवांत थंय इश्यू चालू आसा आमी करमये सारक्या गांवांत चिंबेर सारक्या गांवांत आमी बाकीचे कितलेशे गांवांनी आमचे पांयचे जावं 39A विशय आसा सो अशे सगळे तरेचे जे विशय आसा हे सगळे एकटे जावन आमी खंय तरी एकजूट रावन हे सरकाराच्या अगेन्स्ट हो लढो आमी फुडें व्हरपाचो गरज आसा हेका लागून ती रॅली आसली आनी ती पॉलिटिकल म्हणून नासली पार्टीची अशी नासली ना पॉलिटिकल अशी नासली हांवें पयलूच जेन्ना आमी डिक्लेअर केल्लें तेन्ना आमी तेन्नाच सांगलें की ती पॉलिटिकल ना बट सगळ्यांनी येवचें सगळ्यांनी सहभागी जावचें आनी सहभागी जाल्यारूच कळटलें की आमी एकजूट रावन हें गोंय वाचूंक शकता ओके एक मनोजाचेर आमी तुमचे जेन्नाच्यान हे आरजीचो मुवमेंट स्टार्ट जाला पॉलिटिकल पार्टी आमी तुमकां एक पार्टींतले पदाधिकारी ते भायर एक बरे फ्रेंड म्हणून पळयल्या आयच्या दिसाक तुमचे रिलेशन वीथ मनोज कशें आहा पळय आमचें रिलेशन म्हणटा तें कांयच आमी हें करूना बट हेज अ पार्टी हें आसा पार्टीचे हितून वयर सकयल आसतात तुमकां खबर आसतलें बट पार्टी आमकां कशी फुडें व्हरपाक जाय हेचेर आमकां काम करपाक जाय आनी ते आयज ऑफिस बेररांची रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतल्या तेंच्यांनी हातीन धरूंक जाय तुमचें पर्सनल रिलेशन हय म्हणटा ना पर्सनल आमी पळय पयलींच्यान तुमकां खबर आसा आमी फ्रेंड आनी आजून पसून हांवें तुमी कशे त्रास काडले ते पयले आमी जे तरेन त्रास काडले तुमी पळयला आसतले सगळ्यांनी आमचे कश्ट जे आसा जे सगळे आमचे मेंबर्स जे आसा ते सगळे मेंबरांनी आपआपणाच्या रितीन कश्ट काडलेले आसा आनी रेवल्युशनरी कश्ट म्हटल्यार कशें ते सादारण कश्ट न्हू कित्याक एक सायडीन कोट्यांनी पयशे पडटा इलेक्शनाक आनी दुसरे सायडीन आमी आसा
आमकां खूब त्रास जाता कित्याक आमच्या मेंबरांकूय खूब त्रास जाता आमी पळयल्लें आसा तें तेंच्या फॅमिलीक त्रास जाता जो फायनान्शियल बॅकग्रावंडाचेर त्रास जाता सो हें इम्पॅक्ट जाता आनी तेका लागून खंय ना खंय आमचे भुरगे फाटीं फुडें आसता सो पण स्टील जे इलेक्शन आमी फायट केल्लीं आसा जावं तें एसेंब्ली इलेक्शन आसूं जावं तें पंचायत इलेक्शन्स आसूं जावं आमी लोकसभा इलेक्शन फायट केलें जावं आतां झेड पी इलेक्शन फायट केलें सगळें जें काम केल्लें आसा तांकां खरेंच फूल आमचो जो पावर आसा तो तेंचेर आसा आमी समज तांकां सोडले आनी ते गेले ना आमचो पावर वीक जातलो तुमी So आमकां तें हाजेर फुडें कांयच सांगना इतलो इश्यू जालो तुमी एकामेकाक फोन तरी मारपाचो प्रयत्न केलो ना आमचो पळय कशें आसा आमी एकामेका कडेन कितें उलयता कितें तें तुमकां खबर आसतलें पण अदर देन दॅट आमचो पार्टीक फुडें व्हरपाचो हो खूब इम्पॉर्टंट आसा तूं एक फोन उखल्ला आनी ताका फोन लायलो जाल्यार हे प्रश्न सुट्टले हे ना, हेच्या- दिसता मातशे डिफरन्सीस तयार जाले काबार पळय, हे पयलीं जातले अशें खूब दिसना. कितें कितें जालें आमी तें तुमकां हेच्या पयलीं तुमकां खबर आसतलें तुमकां हें न्यूजारूय गावला तुमच्यांनी हें केल्लें आसा आतां फुडें कितें करपाचें हेजेर आमी विचार करपाक जाय आनी फुडें कशें आमी हाडटले फाल्यां कशे तरेन आमी पार्टी फुडें व्हरतले आनी ती कशें तरेन- बिटरनेस काबार जावं जाय न्हू जी बिटरनेस तयार जाल्या ना, ती कशी बिटरनेस पळय म्हाजी तुमच्यान हांव पर्सनल म्हाजी तुमच्यान बिटरनेस ना म्हाजी तुमच्यान बिटरनेस आसली जाल्यार आज खूब कितें कितें हें जातलें पण हांवें तें बिटरनेस केन्ना तुमी पळयलां आसतलें हांव म्हाका खूब जाण खूब कितें कितें विचारता पण हांवें केन्ना बिटरनेस धरूंक ना बरें, म्हाका ते ग्रुपाचेर गाडयो घालताले तेवूय वाचला बिटरनेस आमी. पळय म्हाका बिटरनेस आसली न्हू नाल्यार हांव खूब कितें डिफरंट हेजेर येतलें आनी हांवें म्हाजो नेचरूच ना बिटरनेस धरपाचो आनी बिटरनेस तितून हें करपाचो तुमची अशी पार्टी अशी फंक्शन जाताली की ते ग्रुपाचे चार्ट तुमचे आतां कितले खरे खबर ना पण ते सर्क्युलेट जाता ते आमदाराकूच कितें बॅड वर्ड्स दिता अशें जातालें तुमचे हेचेर तेजेर हांव कमेंट करूंक सोदना कित्याक आमी पार्टी आमी घडयल्या एक बरे कारणां खातीर आनी तें कारण आमकां दवरपाक जाय आनी हें आमी डायवर्टूय करपाक जायना आमी आयडियोलॉजी जी आसा ती धरून आमकां फुडें वचपाक जाय कित्याक आमचो एक पार्टीचो मेन ध्येय आसलो की गोंयकारांक एकठांय हाडपाचो जी चळवळ आसली गोंयकारांक एकठांय हाडून गोंयची अस्तित्व आनी गोंयकारांचें अस्तित्व राखून दवरपाचें सो हें बाकीचें आमी तें सोडून आमी एक जो मार्ग आसा तो आमचो बरो मार्ग घेवया आनी तेजेर आमी लक्ष दिवया हांव तुमचे कडेन मागता की आमी बरो मार्ग धरपाक लागून काम करुया तुमी लीड करपाक तयार आहा पार्टी हय पळय आमी लीड करपाक अशें न्हू आमी सदांच हांव सदांच आसा पार्टी आमची बिल्ड करपाक काम करपाक आनी पार्टी फुडें व्हरपाक हें सगल्यांचें कर्तव्य आसा सगल्यांचें काम आसा आनी हांवूय तितून सहभागी आसा असो न्हू कितें हांव एकटोच करतलो सगल्यांनी मेळोन हें करपाची गरज आसा पण हांव स्पेसिफिकली विचारता अध्यक्ष ना पार्टीक तुमी अशा सिच्युएशनाक तुमची जबाबदारी दिता समज डिसिजन जालें तुमी लीड करून फुडें व्हरपाक तयार आहा पळय कशें आसा ती हें जें आसा तेन्ना इलेक्शन आसतलें जावं जेन्ना कोर एक्झिक्युटीव कमिटी वॉट एवर डिसिजन कितें घेतली त्या प्रमाणे तें जातलें हांव सांगपाक शकना म्हाजें काम आसा इन लेजिस्लेटीव एसेंब्ली वॉट एवर म्हाजे कडेन कितें काम आसा त्या भशेन हांव एसेंब्लीन करतलो डिफरंट तुमकां जे तरेन हांवें सांगलें की डिफरंट आमच्यो मिटिंग्स जाता कमिटीज मिटिंग्स आसतल्यो त्यो आसा प्लस एसेंब्लीचेंय काम आसा सो तेंय काम करचें पडटा सॉरी कॉन्स्टिट्युन्सीचेंय काम आसा तेंय आतां काम करपाक जाय आनी आतां व्हेरी शॉर्ट पिरियड ऑफ टायम आसा तितून जाता तितले पद्दतीन आमी ऑपोजिशन आसल्या कारणान खुबशीं कामां तुमकां खबर आसतलें आडावय घालपाचो प्रयत्न चालू आसता सो परत परत आमकां धांवपळ करची पडटा ऑफिसान येवचें पडटा ऑफिसान कशें तरी ऑफिसरांक सांगचें पडटा बाबा हें कित्याक हाडून दवरलां हें कित्याक फुडें वचना सो हें जालें म्हणटकूच खंय तरी ती कामां जावपाक शकता सो डिफिकल्टी आमकांय बींग इन कॉन्स्टिट्युन्सी खूब डिफिकल्टी फेस करचें पडटा तितून सरकार आसा सरकाराचें आपणाचें धोरण आसा आपणाक जाय तशें करूंक सोदता सो ते त्रासूय म्हाका फेस करचे पडटा आनी हे सायडींतल्यान एसेंब्लीनी ते परफॉर्मन्स जावं काम करचें पडटा ओके मदींच एक हें आलो स्टार्टींग जेन्ना इश्यू स्टार्ट जालो न्हू तेन्ना विशय येयलो की 39 एजच्या सक्सेसफूल तुमचे जे स्ट्रायक जालो हंगर स्ट्रायक तुमी केलो तेजे उपरांत हे सगळे प्रॉब्लेम जाले पण तशें दिसना ते कारण ते तुमचे पयलीं पासून वाद चालू आसले हे दिसता 39 एजचो कितें इम्पॅक्ट आसलो हेजेर पळय 39 ए हो जो प्रोटेस्ट आमी केल्लो प्रोटेस्ट स्टार्टींग जेन्ना आमी केल्ली की सानंद्रीचे लोक जावं पांय शिरगांवचे लोक हे आमी एकटे जाले आमी डोर टू डोर कॅम्पेन केली भोंवले लोकांक अवेरनेस केले गांवचे स्थानीक थंय कमिटीज आसा देवस्थान कमिटीज आसा तेंच्यांनी लीड घेतली आनी लोकांनी लीड घेतली स्पेशली आनी लोकांनी म्हाकाय आपोवन हाडलो तेन्ना हांवेंय तांकां आश्वासन दिलें की कशे भशेन आमी ह्या 39 एच्या अगेन्स्ट झुजतले आनी 39 ए असो तुमकां खबर आसतलें की आयज गोंयभरान हें स्प्रेड कीड कशी स्प्रेड जाल्ली आसा आनी ही कीड जितली वाडटली तितली आमचें गोंय काबार जातलें सो त्या हितून आमी एकूच असो आमी सुरवातीक असो डिमांड केल्लो की सानंद्रे मतदारसंघाचे जे 39 ए प्रपोजल ते करून घेतले. ते करून घेतले आनी तेच्या उपरांत तुमची पार्टी अशी हंगर जाली स्ट्रायकाचें हें जालें आनी तें जावन खुबसो म्हाकाय म्हाजो हेल्थ ग्रावंड्साक लागून म्हाका मातसो वयर सकयल जातालें
थोडे आमचेय म्हणपाक लागले म्हाका की बाबा नाका आनी फुडें तूं असो हें करूं नाका थंड राव अशें खूब पण जाणांक ह्या दिसता पण हेजिटेशनाचो खंय तरी हो सगळो पार्टी भितर वाद तयार जावपाक पळय तें हांव तरी तुमकां आतां सारकें सांगपाक शकना कित्याक बेश्टेच हांव तुमकां सांगतलो आनी तशें जायना तें पण 39 पण पार्टी सोडून भायले फोर्सीस दिसता तुका कोण तरी इन्वॉल्व आसा जितून तुमचे मदीं फूट पडटा पळय तें पळय कशें आसा भायले फोर्सीस येवंकूय शकता हांव सांगूंक शकना कित्याक 39 तो असो बारीक गजाल न्हू ती खोट्यांची व्हडले व्हडले हे इन्वॉल्व आसा तितून आनी खूब जाणांक हटूय जाला आसतलें आफ्टर दॅट 39 सस्पेंड जाले आतां ते प्रोजेक्ट प्रोपोनंट जे आसा ते कोर्टानूय गेल्ले आसा सो ते खूब जाणांक हट जाला आसतलें आतां तें कितें जालां तें हांव सांगपाक शकना पण आफ्टर दॅट आमी आतां जेन्ना पयले लोक तरी पूण इच्छा जाली की 39 हेच्या अगेन्स्ट फायट करपाक जाय आनी परत परत मीन्स म्हाकाय खूब जाणांनी पॉयंट आवट केलें तुवें सानंद्र घेतलें आनी मागीर सोडलें तें आनी फुडें कित्याक वचना सो तेका लागून आमी काल जें डिसिजन घेतलें तें 39 रिवोल्ट जो आसा तो आमी लॉन्च केलो आनी तितून आमी म्हणटा की गांवांनी आमी अवेरनस करतले आनी सगळ्या लोकांनी मेळपाक जाय कित्याक मेन आमच्या रेव्होल्युशनरी गोवन्साची पासून आमची आयडियोलॉजी कितें आसा की गोंय राखपाक जाय गोंयचे गांव राखपाक जाय आनी हें गोंयची आयडेंटिटी जी आसा ती फुडल्या पिळगेक दवरपाक जाय सो तेका लागून आमी 39 हो आमचो स्टेप जो आसा आतां सद्याक घेतलेलो आसा आनी तेजेर लोकांक कडेन मागता हांव तुमच्या माध्यमांतून मागता की सगळ्यांनी एकजूट जावया आमी आनी हेच्या अगेन्स्ट झुजया ओके आतां इलेक्शन तुमकां म्हटलें तशें लागीं आतां 6 म्हयन्याचें 7 म्हयन्याचें इलेक्शन आहा आनी पार्टीन हे सगळे वाद अशे तरेचे विटर्ने अशे तरेचे वाद चालू आसतना तुमी कितें प्लॅन सांतांद्रे वयता आसतना कितें म्हणून वयतले आरजी म्हणून वयतले काय आनी कितें प्लॅन करता पळय डेफिनेटली हांव आरजी म्हणून निवडून येयल्लो आसा आनी आरजी म्हणून आतां सद्याक चलता आनी त्या हितून पार्टीन बी फॉर्म दिलो नाल्यार कितें करतले पळय आतां तें तुमी सांगता तें हांव नको कशें कितें आसता फुडें तें पूण सद्याचे परिस्थितीन जेन्ना आमी काम करता लोकां फुड्यान वयता लोकांची कामां करीत आसा तुमी मुद्दम पळया सानंद्र मतदारसंघान कशें आमी डेव्हलपमेंट केल्लें आसा तें आनी खुबशीं कामां आतां चालू आसा ऑन गोईंग आसा ऑलमोस्ट कंप्लिशन स्टेजीचेर पावल्लीं आसा सो ही सगळीं जी कामां आसूं प्लस ह्युमन डेव्हलपमेंटाच्या बाबतींतूय आमी आमचें काम चालू आसा सो हें सगळें करता आसतना खूब वेळ आमकां गेलो कित्याक आमी नवीन आसले जेन्ना आमदार निवडून येयले तेन्ना लोकांक सारकें उदकाची सोय पासून आमच्या मतदारसंघान सारकी नासली आमचें पावर सप्लाय खुबशे फ्लक्च्युएशन जाताले त्या टायमार आयच्या डेटीन आमी खूब तें इम्प्रूव केल्लें आसा रस्त्याचे खूब कडेन इश्यूज जाताले हांगा 45 वर्सांची पासून पायपलायन आमी रिप्लेस केल्ली आसा नवे स्ट्रक्चर्स ग्रावंड हाडपासून जावं आमी हे आमचो पंचायत घर तें एक टायम थोडे जाण पॉयंट आवट करता पण आमी कशें करून हाडलां आनी कशें तें कंप्लीट करतले हेजेर लक्ष दवरपाची गरज आसा सो हें कंप्लीट करपाची जबाबदारी आमची आसा सो हांव तेजेर काम कशें करता कशे भशेन कंप्लीट करपाचो प्रयत्न जो आसा तो म्हाज्या सायडीच्यान लोकां मुखार तुमी परत आर्जीत म्हणून वयतले हय आमी मेन टायम तुमकां एक्सपेल केलें समज पॉसिबिलिटी आहा पार्टी तुज्या कडेन ना जाल्यार तुजे प्लॅन बी आसचो पडलो पळय आतां तें तुमकां हांव सांगपाक शकना कितें जावंक शकता अशें जावंक तुमचे जे वाद चल्ल्या पळय न्हू कितें जावंक शकता ना पण म्हाजें कर्तव्य आसा की लोकांनी सानंद्रे मतदारसंघाच्या लोकांनी म्हाका जेन्ना निवडून दिला लोकांक लागून काम करपाचो हांव काम करून फुडें वयता लोकांक समज दिसता जावं पार्टीचें कितें आसा हांव तें सांगपाक शकना पण ज्या सत्याच्या मार्गान जें हांवें काम केलां लोकांक खरेंच दिसता पडटा की हें काम सारकें आसा जाल्यार लोक म्हाका फुडें कितें तें सांगतले ते कितें दिवपा आसा ते मतां मारपाचें आसा ती मारतली आरजी आसून आसूं तुमी सांतांद्रे आसतले हय सानंद्रेन आमचें जें काम आसा त्या पद्दतीन आमी काम करतले ओके हेजेरूच तुमी सगळे मनांतल्यान जे भितरल्यो गजाली खुबश्यो आजून लिपोवन दवरल्या ते तुमचे आजून भायर येना 2-3 म्हयने तरी तुमी टायम दिलो आनी कांय गजाली आमकां सांगून थँक्यू थँक्यू